सध्या डॉक्टरांनी सांगलां ब्रेन टिश्यूज जे आहात ते डॅमेज जाल्ले आसात म्हाजे आनी फूल हे अजुनूय मार आसा अजुनूय किटकिटे मारतात ब्रेनाक म्हाज्या आनी दोळे हे म्हणजे प्रेस केल्ले भशेन जाता दोळे आनी कानाचो पड्डो फुटलेलो आसा म्हाज्या आनी एक कान दुखप जाता आनी उलोवपाकूय त्रास जातात आनी आख्ख्या फूल बॉडीक त्रास जातात आनी नाकाकूय हांगासर डॅमेज आसा हांगासरली जी कार्टिलेज आसता ती डॅमेज जाल्ली आसा तेका डॉक्टरांनी सांगलां खूब टायम लागतलो आनी प्लस ब्रेन जे सिटी स्कॅन जे म्हाका आनीक एक 10 दिसांनी 1-2 फावट तरी स्कॅन कर म्हणून सांगलां कित्याक जो मार आसा तो पयलींच कळना जसो टायम वयता तसो खंय मार बसला कितें आसा ते हळू कळटा हे पासून कानाचो जो पड्डो फुटलो आसा तो म्हाका कालूच कळ्ळो जेन्ना आमी गेले म्हणजे खूब पेन जाताली म्हाका सोंसनासली फूल बॉडी पेन जाताली म्हणून हांवें म्हटलें वचया म्हणून सो गेले हंयसर ह्या काना सारकें आयकूं येना म्हणून थंय वचून चॅक करता जाल्यार डॉक्टर म्हणूंक लागलो एका कानाचो जो हे आसा ड्रम आसा तो तेका होल पडलेलो आसा म्हणून सो आतां फुडें आतां कशें कितें जातलें तें खबर ना तो हील जातलो काय ते काय अजून डॉक्टरांनी सांगलेलें ना ते फक्त प्रिकॉशन्स घे म्हणटात आनी काय सांगिनात ते म्हाका सांग इन्सिडंट एक्झॅक्ट घडलो खंय आमकां खबर आसा सगळ्यांक बस्तोडा जंक्शनाचेर घडलो पण एक्झॅक्ट खंय घडलो पयलीं दोनपारा जे आसा तो हांव शॉपिंग करून येतालो तेन्ना हांगासर आमचे सोंप्यार म्हणटा थंयसर म्हाज्या फुडेन तिस्को आसा तिस्के कडेनूच हांव देगेक रावलो आनी एक हेजी सिलिंडराची गाडी येताली हांव तेका हात करपाक राव म्हणून इतल्यान फाटल्यानच्यान एकलो दादलो येयलो आनी तो म्हाका व्हडल्या आवाजान रावलो फुडें तेका इतलेंच म्हटलां की हो देगेच्यान चल देगेक खूब वाट आसा सो तेका तें वायट दिसलें काय कितें जालें खबर ना तो फुडल्यान येवन म्हाका दादागी दाखोवंक लागलो आपूण कोण तो तुका खबर आसा हे तें आनी गाळी घालपाक लागलो हांवें म्हटलें गाळी घालपाक कित्याक गाळी घालताय तूं म्हाका तो गाळी घालता की म्हणटा हांव हे करता म्हणून आसा तेणें म्हज्या हातीक घट धरलो हातीक घट धरलो हांवें हात फाटीं काडलो तें म्हटलें तुका रायट ना म्हटलें म्हाका घडीन धरपाक गाळी घालीत रावलो आनी म्हणलो हांव तुका दाखयतात कितें तें हांव म्हाका आनीक व्हडलें करपाक नाका आहलें म्हणून हांव गाडी घेवन फुडें सरलो तो म्हाका म्हाजो पाटलो करीत रावलो तो हांव घुंवलो हेवटेन तेवटेन आनी तेका शेणवलो आनी हांव फुडें सरलो आनी हांव गेलो हांव समजलो इतल्यानूच मिटलें म्हणून तें घरा गेलो मागीर बाकी हांवें सगळी तयारी केली आनी हांव गेलो फूड कार्ट ओपन करपाक फूड कार्ट ओपन केलें आनी हांव आसा 7:30 मेरेन थंयसर आमकां क्रावड आसता सो 7:30 मेरेन तशें कांय नासलें लायक नॉर्मल डेज तशेंच चल्लें मागीर 8 सुमार 8:15 सुमार कसो तेजो कोण तेजो एकलो येयलो कार्तिक म्हणून आनी तो म्हाका विचारून लागलो ती गाडी तुजी काय म्हणून तेणें म्हाज्या गाडयेचो नंबर नोट केल्लो दिसता फोटो मारलेलो सो हांवें म्हटलें हय म्हाजीच गाडी म्हणून तूं एका कोणाक शाणपणां सांगली कितें केलें हांवें म्हटलें पळय म्हटलें जाल्यार जावंक ना म्हटलें तेणी म्हाका शाणपणां सांगलें म्हटलें तो म्हाका राव मातसो म्हणलो सो हांव म्हाजें काम करपाक चालू दवरलें हांवें तेन्ना चड क्रावड नासलो आनी युजली त्या टायमार हे कमी आसता फ्लो कमी आसता थंयसर सो तूं आनी तुजी बायल आशिल्ली वांगडा शॉपार हय सो म्हणजे ते फूड कार्टाचेर सगळो इन्सिडंट घडला भायर हय भायर घडला पयलीं आमी भितरूच आसली ते बाकी हे तितले मातसो 5-10 मिनटां म्हणलें तेणी कॉल करून तेंच्या भुरग्यांक आपयलें 20 जाण आसले भुरगे मागीर येयले ते आनी समतेच भायर जे शोरमा कडेन स्क्विजी बॉटल्स आसतात कितें आसतात कोणी शेवटून म्हाजे मारूंक लागले हांव आबूज जालो कितें जाता काय कळूंक ना म्हाका हांवें म्हटलें आतां कितें करतात तुमी भायर यो म्हणून दाखय तुका कितें तें हांवें राव म्हटलें उलोवया म्हटलें आनी हांव भायर सरलो सो हांव भायर सरता म्हणसरच एकल्या म्हाज्या गळ्याक धरलो आनी म्हाका दुखलीत फुडें घालो आनी म्हाजी इको आसली आसा तेजी ती गाडयेन म्हाका आपडलो आनी बाकीचे येयले ते सगळे म्हाका सरावंड करून रावले आनी दाणे जावं रॉड कितें आहले मोठी मारीत रावले मारता म्हणून बायल भियाली आनी ती गडबडून धांवून येयली मारूं नाका म्हणून आनी म्हाका धरपाक लागली म्हणल्यार तिणी पयलीं आमी म्हाजे खूब नाकाचेर बीन मारलेले तकली विकली खूब तकलेर हात धरूंक लागली
अजून ओली म्हणल्यार हेंच्यांनी कितें केलें एका केसान धरून ओडूंक लागले, कित्याक कपड्यान धरून ओडूंक लागले, ती म्हाका हाडयतान रॉड बीन तेच्या हातीर बीन बसलो, अजूनय दाग आसा, पोचोंक ना अजून पासून. आनी खोट्यो सांगूंक लागले. हांवेन ते प्लीड केली की म्हाजी बायल प्रेग्नंट आसा अशें करूं नाका. ती पासून उडोवंक लागली, बायल प्रेग्नंट आसा, लोकांक रडटाली, तेंगे पांय पडटाली, नाका म्हणटाली. आयकलें ना हेंच्यांनी, मारीत रावले. थंय येवन पांय पडटाले, थंय करूं नाकात म्हणून. अशें तरी पूण ते आयकना जालें. वयल्यान गाई घालून म्हणूंक लागले तुजी बायल प्रेग्नंट आसा मरे, तेका उडय आपूण मागीर तुका जाल्यार भुरगो आमी काडून दिता. म्हणजे वायट गजाली म्हणजे सांगूं शकना. खूब वायट गाळी तेंच्यांनी घातल्यो, खूब कितें केलें, थंय मारूंक लागले, मारीत रावताले. सध्या तुजो डिमांड कितें आसा? म्हाका डिमांड आसा आमकां जस्टीस मेळपाची, कोर्टान जावं हेंच्यांनी कितें एक्शन घेवपाची. स्पेशली जे हितून जे आमकां मारल्या भितूर ते कौशीक बीन ते हे आसले वकील बीन, एक वकील आसलो म्हणटा, 2 जाण पुलीस आसले म्हणटा. वकील आतां पुलीस आतां आपली नॉलेज जी आसा ती असल्या कामांनी यूज करता जाल्यार आमचे जे सादे लोक आहा आमच्या भाशेन ते कशे हे करतले, जस्टिसाक कसो मेळटलो. तेंच्यांनी फूल प्लॅन करून ते येयले, तेंच्यांनी आमकां फूल प्लॅन करून मारलो असो. ते हे आसलो एडवोकेट तो, तेणी आमकां हे मारले, म्हाजे भायले केस ओडले, मारलो असो ब्रुटली सारको आमकां एसॉल्ट केलो. भितून 2 पुलीस आसले, ते अजून ते फायंड आउट करिना कोण आसले ते. आनी जो ह्यो आसा तेंका आतां बेल मेळपाचें आसा अशें हांवें आयकलां. सो म्हाका दिसता म्हाका जस्टीस मेळना कसो एका फावटी. सो प्लीड करता जे पुलीस आहात तेजेर प्लीड करता, जे कोर्ट आहात, जे ज्युडिशरी आसा तेजेर प्लीड करता की आमकां जस्टीस मेळचो. कित्याक येते व्हडलें कांड जालें, हांवें काय करिनासतना म्हाका असो मारलो, अशें केलें, आनी आतां कोण कितें रायट एक्शन घेयना, खऱ्यान कितें प्रेशर हाडटात ते आमकां काय खबर ना. फकत आमकां इतलें खबर आसा की आमकां जस्टीस जाय. हेजे पयलीं आमी कसलेच हितून ना, हांवें कोणाक अजून एक थापण मारलें ना, काय करिना. ह्या वचून इन्सिडंटाक हांव खूब भियेल्लो आसलो आनी एक पासून तेंकां एक दुखूंक ना जावं थापण मारना, कित्याक ते म्हणल्यार आपल्या हातीन हें आसा म्हणून पयते आसात, नायफ आसात. आतां हांवें तेंकां कितें केलें जाल्यार तेणी आमकां खातलेलें जाल्यार आमची म्हणजे फॅमिली म्हाजी काबार जातली आसली. चिंतून पासून हांवें एक तेंकां हात लावपाचें अजून डॅरिंग दाखयलें ना. हांव तुजी बायल श्रुती शिरोडकर. तो एडवोकेट आसलेलो पळय तेणीन खूब हें केलें. पयलीं तेणें अशें दाखयलें की आमच्याच वांगडा आसा म्हणून हो, आनी ताका सांगलें मारूं नाका, पूण तेणें एक आयकूंक ना. तल्ले तेच म्हणजे केंसांक बी धरून ओडलें म्हाज्या. इतलो आतां एडवोकेट आसून सुद्दां तो समज असो करता जाल्यार आनीक कितें उरलां. आपलें इतलें शिक्षणाचें तेणें सारको रॉंग यूज केला. आनी ते 2 पुलीस आसलेले ते तुमी इतले शिकून सुद्दां तुमी इतले अशें हें करता. आनी ते 2 पुलीस आसलेले ते अशें सांगताले आमच्या कामगारांक बी अशें आमकां कितें आमी पुलीस तुमी कांयच करूंक शकना आमचें बी अशें म्हणून ते कामगार आसलेले तेंकां सांगताले आनी ते अशें. सो तुजो डिमांड कितें आसा लास्ट? आमकां जस्टीस मेळपाची म्हणून ते एडवोकेटाक जाल्यार सारकें हें मेळोंक जाय. कितें तेणी केलां पळय तेच्या बद्दल ताका सारकें कितें ते पनिशमेंट म्हणटा ती मेळोंकूच जाय ताका रियलायज जावंक जाय की आपूण कितें केलां बाबा ते रॉंग म्हणून. तो हें करूंक तुका वयल्यान सांगलां ना प्रेग्नंट आहा बी म्हणून, तरी तुवें आयकूंक ना. तरी आसतना तुका मारलें. तरी आसतना तेणीन हें करूंकूच ना. तरी आसतना म्हणजे तेंकां कोणाकूच एक हेंच नासलेलें कितें मनीसपण म्हणटा पळय ते तेंचे कडेन अशें दिसतालें कांयच ना बाबा. म्हणजे आमी कितें सांगता आमी थंय रडटालीं इतली हें जातालीं तेंकां हेंच नासलेलें. बायल भुरगीं नासलेल्याच भशेन तेंच्यांनी केली. तुमची केन्ना तरी बायल भुरगीं आसतली न्हू, प्रेग्नंट जातलीच केन्ना कशें कितें टायम आसता तो तुमी खबर आहा तुमकां, तरी सुद्दां तुमी अशें केलें. आनी तो तुळशीदास हांव तेजे म्हणजे एक चेडू हें तेजें म्हणजे ते एजीचे कशें तो सुद्दां इतल्यो बुरश्यो काळ्यो घालतालो तो रंगनाथ बी. आनी तो कार्तिक जाल्यार सारको तोंडाचेर सारको फूल म्हणजे इतल्या लोकांच्या मदीं सारकी तेणी अशी चॅलेंज कशी तूं कितें करतलें कांयच करूंक शकना. तूं आपल्या गाडयेचो आपलो नंबर घे, आपले तुका जाय तें कांयच करूंक शकना. पुलिसांचो आमचो पावर आसा असो तो फूल सारकें ओपनली सांगतालो तो इतल्या लोकां मदीं म्हाका सारको. इतले तेणें ओपनली आतां इतलें केलां जाल्यार तो मागीर जेन्ना आमी परत सुद्दां गेली न्हू एक भंय कसो आहा मनान. आतां परत आमी थंयसर गेली शॉपाचेर जाल्यार हो परत येवन हेंच करता. तेंच्यांनी फूल तशें म्हटलां कित्याक जगोंक दिवचेंच ना तुमकां म्हणून. सध्या तुका डॉक्टरान कितें सांगलां तुज्या हेल्थ वायज? म्हणजे रेस्ट घे म्हटलां. हात अजुनूय म्हणजे रात कितले 2 तारखेक जाल्लेले अजुनूय वचना. म्हणजे आयस बी कितें लायता ऑइंटमेंट बी डॉक्टरान दिला तो म्हणल्यार ना वचना. डॉक्टरान सांगता जाता तितलो रेस्टूच घे म्हणून. काय तुम्ही पळयतात GNH.